हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असलना बेली. पूण म्हाका एक व्हिडिओ मेळ्ळा जुजे दे बेनावली म्हणटे गेलो आज 17 एप्रिल 2024 आनी हो व्हिडिओ तेणें काडलो हुंय 22 मार्च समथींग. पूण तो म्हाका आज मेळ्ळो आनी आय थॉट आय शूड आन्सर समथींग. जाय जाल्यार म्हणलो म्हाका ताका जबाब दिनाका, पूण म्हाका तेका आनी कितें सेटल करपा जाय. हे व्हिडिओ करपा ना कित्याक तेणें हेज्या पयलो एक म्हजें नांव घेवन व्हिडिओचें कितें उलयलोलें तेजो हांवें सेट लेट इट बी असो जबाब दिसना म्हणून. आनी मागीर हांवें आरजी केले लिडरांक उलयल्लो तांकां सांगलो येचोय आनी तुगे सपोर्टरांकूय तुवें सांगपा जाय जे मनीस तुजे बरें मेतेर जायनाय तेंचे कांय तुवें उलोवप ना डायरेक्टली अनलेस इट इज पॉलिटिकल. तेज्या फाटल्यान आनी एक कोण म्हाका गाडी मान टेक्स्ट गायले आनी तो आरजी ग्रुपांतलो मेंबर. तेन्ना हांवें आमगेल्या लोकल लिडराकूय मेळ्ळो, विरेश बाबाकूय सांगिल्लें दिस इज नॉट गुड सायन फॉर अ गुड डेमोक्रेसी अनलेस इट इज पॉलिटिकल एक्युजिशन और पॉलिटिकल पॉझिटिव्ह क्रिटिसिजम. बट पर्सनल असो दॅट वॉज नॉट प्रॉपर. एनीहाव आय हॅड इनफ पेशन्स. ते जुजे ते बेनावले हांव काय एक्चुली व्हरत ना पर्सनली, बट तो म्हणटा तो म्हाका मेळ्ळो आनी कितें हांवें काम कोतालो तेजो मेळ्ळो आयज सांगता तो एक व्हिडिओ. आनी हे व्हिडिओंत तो म्हणजे जायते एक्युजिशन घायले थिंग थोडी घाता नाजाल्यार एक लिंक धाडटा तेजे कोटोले. पयले सुवातेर लेट मी मेक इट व्हेरी क्लियर, ऑल माय लायफ हांवें केन्नाय कोणाकूय ना आरजी मेंबराक ना आरजी लिडराक ना आरजी सुप्रिमो ना आरजी एमएलए हांवें केन्नाय डिफेम ओ पर्सनल अटॅक केन्नाय केलो ना अनलेस एंड अंटील इन सम इंटरव्यू और समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. इनफॅक्ट हुंय बरपण जाता थिंगा आय हॅव इंटरवेंड बिकॉज आय ऑलवेज बिलीव दॅट विरेश बाब इज अ गुड पर्सन एंड नायदर आय हॅव एवर एक्युज्ड और अटॅक्ड मनोज परब. आनी हो मनीस आनी जायते आनी दुसरे आरजी सपोर्टर आहाय कोणाकूय रोखडे टप 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 कोण ट्रोल कोताय. पयल्या लोकांक हाटी लागताय ट्रोल करपाक. पॉलिटिकली कितें आमगे ओपिनियन दिल जायत एमी ट्रोल केलो बरो आहा इफ इट इज पॉझिटिव्ह एक्युजिशन आय कॅन हँडल, बट गोईंग पर्सनल देन इट बिकम डिफिकल्ट. मेमेस करप आनी कितें घालप आनी अशें करून आमगेले थोडे एक्टिविस्ट हेच्या पयले राग येवन मागीर ते आरजीचे सारको फोर काडूंक लागले. कित्याक आय ऑलवेज केप्ट कूल. आतां हो कितें म्हणटा हो रिंटिंटीन हो जुजे ते बेनावली म्हणटाय तो रिंटिंटीन म्हणजे कितें अरावंड 40 years बॅक आमी कॉमीक वाचताले रिंटिंटीन म्हणून असोय हो जुजे ते बेनावली आनी हो रिंटिंटीन हो हेगे लायकीचो. हो म्हणटा म्हाका इनवॉल्व केलो मग हांवें हो व्हिडिओ काडला. हो म्हणटा डेगली म्हणटा तो हूंय मोंतलो तो हूंय मोंतलो तो हूंय मोंतलो आनी मुजे आसल्यार 63 वर्सां जातल्यान आख्या गोंया भोंवपाचें आनी तूं म्हाका एक्यूज कोता. दुसरें तूं म्हणटा डेगली कोण पंच मेंबरू सरपंची एमएलए कोण न्हू म्हणटा तूं, पूण डेगली एक कॅन्डिडेट डिफीट जालोलो एक कॅन्डिडेट तो, सो ही नीड टू वर्क देर इज नो डावट. हांवूय काम कोता, हांव कॅन्डिडेटू हांव पंची सरपंच जिल्ला पंच एमएलए कोण सो डेगली म्हणटा तूं आमी क्वेश्चन करप ना कित्याक तो पंच मेंबर एमएलए कोण न्हू आनी म्हाका तुवें क्वेश्चन करपाचें कित्याक हो तूं म्हणटा डेगली रोयल काय म्हणटा लोकांनी आनी तुवें म्हाका रोयला. ओके आतां तुमकां फंड येता हुंय जाल्यार सांग म्हाका फंड येता हय. तुवें केन्नाय लंडन रावन तुवें म्हाका एक 5 रुपया कलेक्शन केलां म्हजे पासत केन्नाय केलां डोनेशन काडलां. तूं डोनेशना मास्टर हुंय थिंगा सगळ्यांक गोंय जाणा हांव एक इस्कुना अशें म्हण आयकिलां आनी स्कीम आहा 20% म्हणून त्या केसो स्कीम ती तूं जाणा. पूण हितू अर्ज म्हाका अडकोता हितू अर्ज अडकोन
तुवें 5 रुपये म्हाका धाडले केन्नाय, म्हाका नाकाय तुगेले. आनी आख्खे लंडन कोणाकडेन विचार 1 पावंड देखून हांवें गेले जाल्यार कोणाकडेन कळ्ळें तुका. कोणें सांगत तुका हांवें पयशे गेले म्हूण तेकोडेन डोनेशन केले जायत थिंगसानू जाल्यार हांव तुजेन पांय पडा, तिकेट काडा लंडन येवपाची तुजे बरें येवपाक. आतां दुसरें तूं म्हणटा कितू जाणांनी नांव घेत तूं व्हिडिओ. कुर्जा नांव घेता, पंचा नांव, सरपंच, जिल्ला पंच, MLA आनी थिंगाचे पळय MLA नांव घेता, खंय एल्टना नांव घेता, कुर्जाचें नांव घेता. हिल कटिंग कोत्ता तूं. मागीर तितू सुभाष फळदेसाय नांव घेता, ट्रक ड्रायव्हरा नांव घेता, पुलिशें नांव घेता, दोंगूचेंय नांव घेता. तूं व्हिडिओ कित्याचे काडटा म्हाका समजलो ना म्हणू, पूण मुगे फोकस केलो तूं म्हाका मुगे नांव यूज केलें थिंगा. आनी तूं म्हणटा हांव लंडनकारांक फ्रांसीस देतुया लागून व्हिडिओ काडलो. कितें रॉंग केलां न्ही तूं. जरी तर तुका फ्रांसीस देतुया राग आहा, कित्याक राग आहा, तो तुका पयलो आरजी सपोर्ट करतालो तेदोण तो वॉशिंग मशिनान धुयलोलो सोंसो. आरजी सोडलें TMC गेलो म्हूण तुमी तेका ट्रोल केलो. तेका ट्रोल केलो म्हणटकीर चितुलो म्हूण ट्रोल करप तेका गाडी मारप जाल्यार तेणे कांतार काडले वो तियात्रांत कितें सांगिल्लें जायत तुमकां बरो राग येता. तुम ट्रोल करता तांकां राग येना. तुम कितुले ट्रोल कोताय मरे लोकांक. आमच्या एक्टिविस्टांक कितू ट्रोल कोताय तुमी. तुझे बारा एकलो एक्टिविस्ट आहा दाखय. सो ते एक्टिविस्ट तुजे बारा नाय म्हणटरीच तांकां ट्रोल करपाचें. आनी मागीर ते एक्टिविस्टां सोंसूंक जायना जावन मागीर ते तुमकां लेफ्ट रायट धुयताय. कित्याक तुमगे रियलिटी आमी जाणाय. कित्याक दिसत तुका आमी येयले नाय म्हूण. तुम आमकां म्हणटाय गोंयच्या भुरग्यांनी जॉयन जावपा जाय, आरजी जॉयन जावपा जाय. कित्याक जॉयन जायना ते केन्ना नियाळ केलो तुवें. आनी तूं ट्रोल कोता. आनी मागीर फ्रांसीस देतुयेन कांतार म्हूण आरजीचेर तुमकां राग येयलो. आनी तुमी आतां म्हणल्यार ताका लंडन येवपा जायना, लंडन येयल्यार तांती मातले वशिकातले तियात्र बंद करतले. त्या दोन हांवें कितें सांगिलां थिएटर बंद करनाकाय. थिएटर इज वन थिंग एंड एन आर्टिस्ट इज अनदर थिंग म्हूण. फ्रांसीस देतुये विचारया कितें विचारपा जाय तें. कित्याक आयज तुम जरी तर आरजीचे कांतार काड म्हूण लंडन थिएटर बंद केलें जायत, फाल्यां BJPचे गोंय कांतार म्हूण जायत, गोंयची हॉल बंद करतले म्हणजे BJP सपोर्टर. तुमगे एग्जाम्पल घेतले ते. आनी तुम कितें अशें करून नाका आल्लो उलयताय रे. हांवें आयकलां मनोज पराबान ऑलरेडी तुमकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले तेजेर कांय कोनाकाय म्हूण तुमी अशें करून. आनी तूं म्हणटा हांव डेगली बरें वचपा जाय म्हूण. कित्याक रे कोण डेगली म्हज्या सिनियरू वर्सांनी शिंकपान पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल एक्युपमेंट और एक्सपिरियन्स. कित्याक हांवें डेगली बरें म्हणजे तुमचे सगळे आरजी मनीस जाय तांचे बरें हांव वचपाचें. तेम कोणाचें बरें येवपाना. आनी तांणी आयकिल्ले ते भाशेन तुम राहुल गांधीन येवपा जाय म्हणटाय खंय आरजी बरें. आनी कोण कोणा आपयतले कोण जाणा तुजे बरें. मोदीकूय आपयशाय तें जायना तें. आनी म्हणटू हांवें खूंय डेगली कॉन्टेक्ट करूंक जाय आनी अशें करून हिल कटींग बा जाता ताका लागून ते हुस्को घेवपा जाय, कुर्जा उलोवपा जाय, भेंजुको उलोवपा जाय, झव्योको सगळ्यांक हांव सगळ्यांक उलयतां. तूं कोण सांगिलां उलयना म्हणून. हांवें उलयता म्हूण कायदा तुवें सांगत बरें रोंपले काय म्हणून. आनी तुवें म्हाका रोंपिला ना. तेरी आसतना हें उलयश म्हणलें तूं पयलीं डेगली खंय इंचार्ज आसलें तो सर तुजे बरें येयलोलो तुका मिंचाला म्हूण. डेगली गेल मुगे रिलेशन बरें आहा घोट्या. शेसलें फंक्शन जाल्यार हांव डेगली आपयल बगर रावना इंचार्जा कडेन. आनी ते हिल कटिंगा लागून देखून हांवें डेगली खंय इंचाल ना ते इंचार्ज. 2-3 दिसां हांवें खबर गेल्या ताका सांगिलां तूं जाय तेन्ना म्हाका आपय म्हूण. आपयना असो बेश्टें वचपाचें. हय तूं आरजी लोकां मरे दुसरें मत पडलो तुमकां नाकाय. सो इंचाल बगर कितको मत पडो. आनी कसलेय इश्यू मुद्द्या लागून डेगलीको हांवें सदां कॉर्डिनेट केला. तो कुर्जाचे कितू कुसा उलयला, आम आदमीचे उलयला, हांवें केन्नाय तांकां कोणाकूय इंचाला ना. तुगे आरजी कोणें कितें म्हणलें जाय तूं टपा मागीर व्हिडियो आनी येताय. सो तुगे आरजी पार्टी उलयल्यार तुमकां दूख जाता, आरजी कॅन्डिडेटां उलयल्यार दूख जाता, लिडरां उलयल्यार दूख जाता. तेश कोन्न हांव जरी तर
कुर्जा हाडीन आहा आनी कुर्जा तुमी कितें उलयलें हितून म्हाकाय दूख जाता. बट पॉलिटिकली इट इज ओके न्हू, एक्सेप्टेड. इचा डेगली हांवें ताका मुळा म्हणना तें तूं कुर्जा गो तूं कितेंय कर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गोवा आय एम विथ यू म्हूण. जाल्यार ही सगळी तूं होबायट कित्याक घात रे. आनी एक तूं म्हणटा एडविनागे तियात्राची येयलो हांव तेगे सगळ्या कांतरान आहा. तूं कितें जालें तेगे सगळ्या कांतरान जालें कितें जालें पयलीं तें सांग. दुसरें इज फोर्ट सगळ्या कांतरान तुका दाखोवची 70% कांतरान हांव ना ते एक्यूज करता तूं. हांव कांतरान सगळ्यांक गेले कांतरां तुगे पड दलाल पड तुगे कांतार काडाय न्हू तेंक सांग मुगे बायट घे म्हूण हांव दितां. तुगे दलाल आमगे बायट नागाय कितें ते दुखतले. हांवें सांगे कांतरान बायट दिले, केजी दिकोस्तागे कांतरान बायट दिले, फ्रांसीस देतुयांगे बायट दिले, एंटनी जेंगूगे बायट दिले, एडविनागे बायट दिले, कितले दिले आनी कितली कांतार ते उमळे तेमी मुगे लायफ स्टोरी ते दिवंक येतात म्हणे. आनी एक लास्टान फायनल तूं सांगता तूं म्हणटा हांव गांवां बरे भाशेन कितें राव गांवां बरो राव. तूं जाणा हांव गांवां बरो आहा ना तो. आमगे गांवच्या भुरग्यांक घेवन कितले प्रोग्राम करता मरे. एकूच उतराक 24 वरां भितर 300 लोक उपकोता हांव असोड्या इता डेगली कडेन. कसले प्रोग्राम जावं ते रक्ताचे जावं हेल्थ जावं मेडिकल अवेरनेस कॅरियर गायडन्स विथ मेसेज सम ड्रामा जावं नाटक हे सगळे हांव कोता. इवन कन्व्हेन्शन कोता हांव, एज्युटेशना प्रोटेस्ट दिवंक कोता. 300 लोक मिनिमम मुगे एक उतरां भायर सरता गांवचोच. सो मुगे गांवच्या तूं तुजी माथ्यार घेनाका आनी एश कोन्न पर्सनल येनाका. पर्सनल येयले जाय तुका आख्खो चीन दवरतो तुगे आख्खी काणी आहा मुगोडे. तूं समजोशी तुगे स्टोरी येयली ना मुगोडे. तुगे आख्खी फॅमिली तुजी स्टोरी येयल्या आख्खीच. हे भायर तूं आरजी नांवान उलयत जायत हेजे मुखार हांव आरजीचे जेन्ना उलयतलो न्हू तूं धुंवर भायर सरतलो. खुंयच्यान तो नगो नाकांतल्यान कानांतल्यान तोंडांतल्यान आनी खुंयच्यान तें धुंवर भायर सरतलो. हांव उलयलो आरजीचेर. इट इज बेटर सेन्स प्रिवेल आनी हांव रिक्वेस्ट करता तुका तूं आनी जावं मनोज परब जावं विरेशन तुका सुदरावपाचो. तुगे तुजो मनोजान जाग्यार घायलो म्हूण आयकलो हांवें. आनी आतां ही मेसेज मुगेले आरजी सुप्रिमो जावं MLA जावं लिडरांक पावपा जाय. आनी हे झुजे ते बेनावले तेणें मुकोडे हेजेर व्हिडिओंतल्यान बॉक्सण मागो जाय. कित्याक हो व्हिडिओ तेगेलो 22 तारखेर येयलो मार्चाचेर तो म्हाका आज मेळ्ळा. सो हांवें हो व्हिडिओ काडला आनी जुजे ते बेनावले सांगता हेजेर बॉक्सण माग आनी बॉक्सणान तुगे बारूच नाक म्हाका फोन बीन म्हाका करप ना. व्हिडिओ काड आनी व्हिडिओचेर क्लियरली सांग एंटनी डिसिल्वा आय एम सॉरी म्हजो गुन्यांव जालो म्हाका भोगोश हांवें तुजेर होबायत घायलें हेच्या मुखार हांव घालपा ना इतलें उलोवपाचें. पूण फूण कांय ना. आनी हो व्हिडिओ म्हाका फाल्यां आज हिंगा सांजोण जाले फाल्यां 8 वरांचेर सांजोणा तेच्या पयलीं म्हाका व्हिडिओ मेळो जाय. तूं व्हिडिओ काड आनी तो म्हाका व्हिडिओ धाड. क्लियर ना जाल्यार एवरी सेकंड डे तुका लागून तुगे पाटी चड मोगा पडपाटी आहा ते पाटयेर दूख जातलें. कित्याक तुका दूख दितो जायत आय नो वेर टू प्रेस यू. तुका दितो जायत आरची दुखल जायत तुका दुखतलें. तुवें जायना जातो जायत हें बॉक्सण म्हाका फाल्यां सांजोणा 8 वरां पयलें मुगे मोबायलाचेर तुय घालपा जाय डायरेक्ट आनी सोशल मिडियाचेर घातो तूं. देव बरें कर.